Just imagine. Just imagine. Just imagine. Guys, welcome to Casino Pride. Just imagine. Just imagine. आयज मनशाक बरी ट्रीटमेंट दिवंक ना जाल्यार चलता, पण गार्बेजीक बरी ट्रीटमेंट दिवपाची खूब गरज आसा आयज. खास करून बिचीचेर जर तुमी दृश्टी मारीत न्हू जाल्यार टुरिस्ट कमी आनी गोरवां चड दिसता. वयता थंय गार्बेज, प्लास्टीक, बियर बॉटल्स, तितून थोडे काचेच्यो बाटल्यो फोडून कवच्यो रस्त्याक कशी उडयता, बिचार उडयता, खंय उडयता. दर्या वेळेर पासय मार, वेळ दर्याची जाल्या पेड्ड्यार. एका सायडीक ब्युटिफूल सनसेट, कचरो घेवन सगळो हड्ड्यार. धवी रेंव रेबड जाता, दर्याची खारसाण सोऱ्यान न्हाता. मनीस कमी गोरवां चड, पलतडी दर्यो आनी रेबो आलतड. गोंयच्या दर्यावेळेंचेर आयज बियरी बाटल्यांचो नाच. गमबूट घालून उदकान देंव टुरिस्टा, लागत पांयांक तुज्या कांच. कोट्यांची टेंडरां, एजन्सीज आसा 5. अर्दो सिजन जालो तरी बुरसो हा दर्याचो कोनसो आनी खांच. तेकलें काय धांवपाची संवय जाल्या आमकां पाडी. नोव्हेंबर वयता डिसेंबर आयलो, सेकेंडान चलता टुरिजमाची गाडी. हें सगळें पळोवन आमकां राग आयला, दृश्टी गेल्या उपरांत आमकां जाग आयल्या. दृश्टी गेल्या उपरांत आमकां जाग आयल्या. तुमी सॅड जाले कितें रे? मूड मातसो सॅड. आनी ही म्हजी कविता आयकून तुमी आतां कितें म्हणटले जाणा, सारको सॅडिस्टीक कितें रे, नॅगेटीव विचारांचो, सदांच नॅगेटीव दिसता का? तशें ना. आतां बीच गार्बेज पॉझिटिवली घेतलो जाल्यार आमी अशें म्हणुया. बियरीची बाटली आडवी पडोंक ना. बियरीची बाटली पळय काय बरी सनबात घेता टुरिस्टां भशेन. व्हडें घेवन सेलिंग करपी बाटली, स्कुबा डायविंग करपाच्या तयारीत बाटली. प्राचीन काळांतल्यो बेंचीस फूल ऑफ हेरिटेज अँड हिस्टॉरिकल सायट्स. हो कोयर न्हू, ह्यो प्लास्टीक पिशव्यो उडोवंक ना. दीस इज गेट टुगेदर ऑफ प्लास्टीक पिशव्यो. गोवा, लँड ऑफ सी, सन अँड संडास. सॉरी संडेज. फोकस्ड इंडियन टुरिस्ट म्हणटा तो बाबडो ह्या सायडीक त्या सायडीक गार्बेज गोरवां काय पळयना. पॅन देंवयता आनी सरळ उदका कडेन धांवता. गायज अँड बैल्स ऑन द बीच. खावपा कडेन मरे कटकटी करपा जायना. कितें मेळटा तें मुकाट्यांनी खावपाचें मनशान, आय मीन गोरवान. अशें गोरवां आमकां सांगिना मो. दे जस्ट नीड अ फ्रीजर देर, बियर रोखडी न्हिवता बाबड्यांची आनी मागीर ती बरी लागना रे. आफ्टर ऑल अतिथी देवो भव. वन बुल प्लस अनदर बुल इज बुलबुल. बिचार मरे केन्नाय हांगा सनसेट जालो काय वचपाचो काळखान, बेस्ट. कांयच दिसना, गोरवांय दिसना, गार्बेज दिसना, प्लास्टीक दिसना आनी कांय दिसना. बेस्ट म्हणजे बिचार पावलो काय यू जस्ट गो इन टू चायल्ड मोड अँड एन्जॉय युअर टायम. जस्ट इमॅजिन. आमचें गोंय स्वतंत्र जावन 5-6 दशकां जालीं. कितलींशींच सरकारां येयलीं, कितलींशींच गेलीं, कितलींशींच उडयलीं, कितलींशींच घडयलीं. पण ह्या इतल्या वर्सांनी खंयच्याच सरकारान FDA खात्याक केन्ना इतली लायमलायट दिवंक ना जितली 2018 विश्वजीत राणे खातीर FDA ह्या खात्याक लायमलायट येयल्या. म्हणजे अक्षरशः KGतल्या भुरग्याक सुद्दां आयज FDA डिपार्टमेंट म्हणजे कितें गोंयचें तें खबर आसा. आनी तेजें सगळें श्रेय वयता बाब विश्वजीत राणे, आमचे आरोग्य मंत्री आज आमच्या बरोबर. सर, वेलकम टू द शो. आमी तुमची इतली तुस्त केली पण तुमचें रिएक्शन आमकां सवय. आरोग्य मंत्री, म्हाका एक सांगा, आतां एक आरोग्य मंत्री आसता पळय खंयच्या राज्याचो, तो ऑलमोस्ट एक हाफ डॉक्टरूच कसो जाता. सो हे फाल्सिफरम मलेरिया आहा पळय,
तो कसो कितें एवॉयड करूं शकता, म्हणजे कितें प्रिकॉशन्स घेवप आनी तो जावचो न्हू, तो जर असो व्हायरल बी जालो कितें करप, कितें मेडिसिन्स, कितें डायट आनी सरावंडींग बी कशें क्लीन दवरप. एज अ मंत्री तुमी आमकां मातशें सांगूं शकता हाव टू एवॉयड फाल्सिफरम मलेरिया. मंत्री जालो म्हणून सगळी म्हायती नासता. तुमकांच म्हायती ना म्हणटा तुमी, जाल्यार मागीर आमी कितें करप तर? तुम्ही म्हाका गायड करा. तुम्ही कितें आमी तुका गायड? हे स्वप्नवत सामकें, सुतना तुमगेलें. आमी तुका कितें गायड करतले पामर. ओके सर, हे एज अ FDA मंत्री म्हणजे हे नुस्त्याचें चॅकींग चॅकपोस्टाचेर डेली जाता, सारकें कडकपणे जाता, 24/7 365 days जाता, डेली चॅकींग जाता नुस्त्याचें. केन्ना केन्ना ते जायना. One thing about you which I like is you always like to address the elephant in the room. कितें म्हटलें म्हाकाच कळोंक ना. हो जो आतां फॉर्मालीन विशय आसा पळय, तो विशय म्हाका दिसता की हांवें तेजेर चर्चा करप ना. फॉर्मालीन विशय चगळून चगळून सारको असो बेजार येयला. चिविंगम सुद्दां खाव येता दीसभर अशें चोथो जायसर, पण हो विशय आतां अक्षरशा बेजार येयला. बरें, आमी कितें चेंज टॉपीक, आमी अशें कितें वेगळें उलोवया, सारकें नवें कितें तरी विशय काडटा हांव. तुमी मुख्यमंत्री जावपाच्या रेशीन ना? ना, हांवें केन्ना ना म्हणून सांगना. म्हणजे इफ पॉसिबल यू वूड लायक टू बी CM वन डे. आय हॅव टू. मुख्यमंत्री म्हणटकच एक हे जाली की ह्या वर्सा इफ्फी इनॉग्रल सॅरेमनीक इफ्फीच्या मुख्यमंत्र्याची स्पीच नासली. दॅट इज प्रोरोगेटिव्ह ऑफ चीफ मिनिस्टर, नॉट आय कॅनॉट. ते खबर आसा आमकां, बट वॉट वी ऑब्जर्व, आमचे ऑब्जर्वेशन लेवल पळय कितलें स्ट्रॉंग. आनी म्हणजे कोणेच हो विशय हाडूंक ना आजून मेरेन पेपरान किंवा खंयच्याच न्यूज चॅनलान. आय एम सॉरी, बट इन एबसेन्स ऑफ मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर, सुदीन ढवळीकर गेव द इफ्फी इनॉग्रल स्पीच. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? ते पळया न्ही कितें जाता तें, कितें आतां थरयता. पळया कितें थारायता, म्हणजे कितें तरी डिसिजन येवपाचें आहा कितें सुदिनाच्या बाबतीन बी, ऑर कितें आहा? आय एम जस्ट सेईंग हायपोथेटिकली. सरकार पिक्चर पळयला न्ही, सरकार पार्ट 1 हा, फर्स्ट पार्ट. तितून एक बरो एनेक्डोट आसा फेमस. तो असो की कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं. ना, पक्षाचे लिडरशिपान ठरोवच्यो पडटा ह्यो गोश्टी. केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कन्सेन्सस येना, केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कन्सेन्सस येता, आनी केन्ना केन्ना कन्सेन्सस येना तेन्ना स्टेटस को मेंटेन केलो वयता. आनी हे आमच्याच पक्षान न्हू, पूण असले गोश्टी कोएलिशन गव्हर्मेंटान कांय ना कांय गोश्टी आसता. वी गॉट इट सर, आमकां कळ्ळें. आमी तें कोणाक सांगचे ना, आमकां कळ्ळें की सर कितें म्हणपाक सोदता. ओके, सुदीन ढवळीकराक मुख्यमंत्र्याच्या जाग्यार इफ्फीची इनॉग्रल स्पीच दितना पळोवन तुमकां कशें दिसलें? म्हाका कसलोच त्रास जावंक ना. पण आमी खंय म्हटलां सर की तुमकां त्रास जावपाची शक्यता बी आसली म्हणून. आमचो मुद्दो कितें, सुदिनाकूच इफ्फी इनॉग्रल स्पीच दिली कित्याक? म्हणजे कशें कितें, कित्याक? राजकारण हेजेर करूं नये आमी. बरं, एक नवो प्रश्न विचारता तुमकां, एक म्हणजे नवें कितें उलोवया. हे सोपटेचें पक्षांतर जाता पळय तेन्ना तुमी खंय ना खंय फ्रेमीन आसताच, अशें कशें? सोबतेर म्हाजे संबंद आहा, पयलींचे संबंद आहा. सोपटे संबंदी म्हणजे सामकें लागचें. सोपटेक फाटल्या फावटी तुमीच पक्षांतर करपा लायिल्लें न्ही, फाटल्या फावटी इन 2011. फाटल्या गोश्टीचेर चर्चा करून कांय ना, नाल्यार परत एकदां नवी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जातली. फाटल्या गोश्टीचेर चर्चा करपाची गरजूच ना, कारण बेश्टी कारणां शिवाय एक नवी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जातली. जस्ट इमॅजिन. एज यू सी, विश्वजीत राणे वॉज विथ अस जस्ट नाव. कळ्ळें तुका? ही इज लंबी रेस का घोडा. विश्वजीत राणे या अशी, अरे विश्वजीत नावाचो अश्वमेध कोण हाडयतलो? म्हणजे विश्वजीत इंटू अश्वमेध इज इक्वल टू विश्वमेध. बेश्टे विरुष्का बीन ते तशें केले रे, विराट कोहली, अनुष्का, विरुष्का. बट विश्वजीत राणे इज अ स्टॉन्च बॅट्समॅन. ही इज जस्ट वेटिंग फॉर फुल टॉस टू हिट द बॉल बियॉन्ड बाउंड्री लायन्स. तो 6 मारपाक डायरेक्ट आनी रावना तो. सद्या कितें आहा, सद्या ISL चालू आसा, FC गोवा आसा, सद्या फुटबॉल फिवर चालू आहा गोंयान. सो FC गोवा सद्या बरी फॉर्मान आसा. ओके, बेंगलुरू बरोबर आमची गेम पडली, व्हडलें कितें एक, अरे पण आमी वी आर इन गूड फॉर्म. सो वी कम अक्रॉस, कळ्ळें तुका, सो मेनी टॅलंटेड फुटबॉल प्लेयर्स, नायस गेम वी गेट टू सी. बट वी केम अक्रॉस इमेन्स टॅलंटेड, व्हेरी गूड बॅट्समॅन ऑफ फ्युचर.
very strong hands like Matthew Hayden and power like Dhoni. This man can be a good batsman in future. GCN असं लक्ष दिवंक जाय तेजेर, ताका मातसो ग्रूम करपा जाय. In the air but wide of Clark, just wide of him. It went like a rocket to the boundary. Clark looked just a little bit. In the air but wide of Clark, just wide of him. It went like a rocket to the boundary. Clark looked just a little bit wrong. फ्रेंड्स, ह्या ISLच्या सिजनान आमकां जाय त्या फुटबॉल प्लेयरांचो बरो खेळ पळोवपाक मेळटात. पण लिजेंडरी फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंकवाळकर इज टायमलेस. ही शोड अस that you cannot separate Brahmanand Shankwalkar from football and football from Brahmanand Shankwalkar. Whips that ball across the middle. Benzema was in there for a stay. It's Ronaldo. Well, you would expect him to do better. People are on the pitch. They think it's all over. It is now. It's four. युनियन मिनिस्टर म्हणून तेणें लास्ट एक गोल सोडलो रे. कित्याक इतले कशें तूं 3-0 करूं शकना आनी बरें जायना ते. युनियन मिनिस्टर, अरे भाई मंत्री जी हैं, केंद्र के हैं, ऊपर से केंद्रीय खेल मंत्री है भाई, और ऊपर से हमारे गेस्ट भी हैं इफ़ी के. भाई कौन पंगा ले उनसे. सोड आसू, एक 2-1 नो प्रॉब्लम. जस्ट इमॅजिन. पळयात जरा हाटके तर सोमार दनपारां 1:30 आणि रातीक 10:30 वरांचेर. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले आणि पॅनोरमा रेस्टॉरंट पणजी आणि पोंडा. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. जस्ट इमॅजिन. अरे व्हॉट इज रॉंग विथ गिरीश चोडणकर. ही इज अ काँग्रेसमॅन बट ही हॅज ॲक्च्युली स्टार्टेड बिहेविंग लायक अ काँग्रेसमॅन मरे. कित्याय कितें विधानां करता आनी कित्याय कितें आन्सरां बी दिता हेच. आनी फर्स्ट ही सेड लायटीचो फ्यूज आनी काँग्रेस MLAs केन्ना वचत सांगोय ना. मागीर कितें म्हणपाक प्रेशर कुकर आनी काँग्रेस MLAs दोगांयची गॅरंटी कोण दिवं शकता काय म्हणून गिरीश चोडणकर विचारता. Madam, I can promise you that I am not going to go anywhere. So I can promise on my behalf. See, I can tell that my MLAs will not go. And our Subhash Shirodkar was the party president. He has left. So I cannot dare to tell you. So I can say that none of my MLAs will go. And tomorrow, see, Sopte that day also he said he's not going. Subhash that day also we were there with his house. He said he's not going, and then that night he left. आणि आता तर गिरीश चोडणकर कितें म्हणटा जाणा. पळया तुमीच पळया गिरीश बाब, सनी लिओनी तुमच्या मुखार आयली जाल्यार तूं कितें करतलो. टच करतलो. कितें उलयता हे गिरीश बाब. इतल्या वर्सां उपरांत तुमच्या कडच्यान हें एक्सपेक्टेड नासलें. नो 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 गिरीश बाब नो. झाला कितें. द प्रॉब्लम वीथ गिरीश बाब इज दॅट ही इज अ पॉलिटिशियन अँड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पीक द ट्रूथ. व्हेरी रॉंग कॉम्बिनेशन, बॅड कॉम्बिनेशन, रेअर कॉम्बिनेशन, रॉंग कॉम्बिनेशन. जस्ट इमॅजिन. आता गिरीश बाब कितें म्हणटा, काँग्रेस MLAंची गॅरंटी दिवं शकना अशें तो म्हणटा.
अरे हांगा खंय तरी कोणे तरी खंय 100 वर्सांची गॅरंटी दिल्ली आणि 100 दीस पासून ती गॅरंटी टिकली ना. जस्ट वॉच दीस. आणि हो जो पॅनल आशिल्लो पळय हो एक्चुली इंटरलॉकिंग सिस्टमाचेर आसता. हो भितर येवपा जाय. हे कॉन्क्रीट जे आसा RCC तेज्या भितर येवपा जाय. ते हांगा भायर आसा आनी हे इल्लेले स्टेज जावन भायर येयल्लो आसा. आतां एक्सपर्ट्स येयल्ले हैदराबाद साकून ते सांगताले की आमगेले RE पॅनल आसा ते इंटरलॉकिंग सिस्टमाचेर आसा आनी ताका जिओ टॅक्नॉलॉजी आसा आनी ती 100 वर्सांची गॅरंटी आसा. 100 वर्सां सोडूच आजून ब्रीज सुरू जावं ना म्हटल्यार स्टेज आमकां सामको साव क्लियर दिसता. हे पळय हांगासरल्यान भायर सरलो आनी वयलेचो स्टेज जायत आसा. हांवें हालींच एक नवो फ्रीज घेतलेलो दिवाळे कडेन आनी ताचें गॅरंटी कार्ड बरें फायल करून बी दवरलेलें फ्रिजाचें. आतां हें आयकल्या उपरांत ब्रिजाचें म्हाका एकूच गजाल कळ्ळी की ते गॅरंटी कार्ड पिजून भायर मारले बरें. हांवें तें पिजून भायर मारलें कित्याक आरे हांगासर ब्रिजाची गॅरंटी ना थंय फ्रिजाची कसली गॅरंटी घेवन बसले आमी. जस्ट इमॅजीन. जस्ट इमॅजिन. जेन्ना सावन गिरीश चोडणकरान आपल्या पक्षाचेर असो बॉम्ब उडयला की काँग्रेस एमएलए धडणू केन्ना वचूं शकता सोडून अशें, तेन्ना सावन मरे विजय सरदेसाय भयंकर खूश आहे आनी सॉलीड. ही इज जम्पिंग विथ जॉय. बाबू कवळेकर सॉलीड पॅनीक जाला. सद्या काँग्रेस पक्षान प्रत्येक आमदार एकामेकाक मरे सस्पिशियसली पळयता. हो थंय कित्याक गेल्लो, अरे हो 1 वर खंय नाच जालो मदीं मिटींग अशें बी. म्हणजे आमी विदावट प्रूफ केन्ना उलयना. तुमकां खबर आमी मिडिया आमी विदावट प्रूफ केन्ना उलयना. आमच्या कडेन एक प्रूफ आसा. वी हॅव द फुटेज म्हणजे फटींग फुटेज ऑफ जस्ट इमॅजीन. वो रातये फातोडेर फोन मारताय आनी चॅक करताय की आमी गोंयान आहाय काय दिल्ली आहाय. हे धडा न्हू लोक. केन्नाय वचत बरें मेळटा थंय वयतात. तूं चायेक गेल्ले कडेन 40 मिनटां जाल्याय. इतलो वगत कोणा कडेन उलयतालो. तो इजिदोर खंय गेलाय. I was talking to some wrong number. Vishwajit and Vinay Tendulkar by mistake called me. इजिदोर खंय आहा तूं. अरे दिगंबराक पळयलाय. 2 दीस फोन एनगेज मेळटाय तेगेलो पण तो मेळनाय आमकां. हॅलो आमगे पार्टीन सद्या मरे नो कॉन्फिडन्स मोशन चल्ला. मागीर फोन कर मागीर. आमी जाय थंय वयतले. इवन BJPन. हांव BJPन वयचो ना. तुमकां ऑफरी बी येयल्या खंय. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन हॉर्स ट्रेडिंग. आय हॅव मॅनी हॉर्सेस अँड कावज अँड शिप्स. सर तुमकां अमित शाहचो फोन बी येयल्लो. आय नो ओनली वन शाह अँड ही इज नसरुद्दीन शाह. ही इज अ आर्किटेक्ट. गिरीशान स्टेटमेंट केल्या उपरांत तुमी खंय सावळेक पासून पातयाना आता आनी सगळ्या काँग्रेस MLAंचो गेट टुगेदर मॉक ड्रील घेता खंय. ना कितें म्हणो म्हाका कितें जालो कितें म्हणटा म्हाका खबर ना पूण तेका आनी हेका संबंद कित्याक. आतां तुमी दिगंबराक फोनार फोन कित्याक करताले. तर खंय दिश्टीच पडना न्ही. मागीर वेगवेगळे दिसता ते प्रमाणे खंय कोणा मेळोवप जायना काय हें येना म्हणजे कांयच कळना न्ही. सद्या कितें चल्लां तुमच्या मनान एक्झॅक्टली. कितें खरें कितें खोटें म्हणटा समजना. काँग्रेस पक्षांतराच्या बाउंड्री लायनीचेर आसा आतां. ते आतांच न्ही. गिरीश म्हणटा काँग्रेस MLAंची गॅरंटी दिवं येना. कोण कितें म्हणटा तेचें म्हाका काय प्रत्येकाचें हें न्ही तें. काँग्रेस पक्षांत ह्या वर्सा डिफेक्शन्स चड आसा. सुरवाती पासून आसा. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, केन्नाय तुमी कितें तरी इम्पॉर्टंट सांगता और उलयता कोणाकूय आनी अचानक सायडीक कोणाचो तरी फोन वाजता आनी तो बंदूच जायना रिंगटोन आनी वियर्ड रिंगटोन्स बी आसता. तेन्ना दॅट टायम यू डोंट नो वॉट एक्झॅक्टली वॉट टू डू. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन. म्हणजे यू कांट कम आउट ऑफ इट. तो फोन वाजता तोय तुजोच आसता आनी सांगपी तो तुजोच आसता. व्हेरी कन्फ्युजींग. ना तेजें लायव्ह एग्जाम्पल तुमकां हांव मुद्दम पळया त्या मनशाची कितें अवस्था आतां मागीर. आनी अशी भरपूरशी आमची कामां आसता की सोशली आमी खंय ना खंय तरी आमकां समाजा खातीर कितें तरी करपाचें आमचें हें आहा पयलीं पासून. आतां इतलीं वर्सां आमच्या अध्यक्षांनी जस्ट इमॅजिन. मायकल लोबोचें मरे म्हाका आवडटा पळय ते म्हणजे रिजॉर्ट्स न्हू. नो रिजॉर्ट्स न्हू
तेजें म्हाका आवडटा म्हणजे की कितले प्रॉब्लेम आसूं वा कितले टेन्शन आसूं ही इज ऑलवेज स्मायलिंग. वी ऑलवेज लव टू टॉक टू मायकल लोबो. जस्ट इमॅजिन. मायकल तुका जाय तरी कितें? ट्युरिझम डिपार्टमेंट. कित्याक टुरिझम डिपार्टमेंट जाय तुका? ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन एकूय असो मनीस ना की बिचार वचोन गार्बेज पळोवपी. बिचार वचोन आनी कितें पळोवंक लायशी तें पळयतले. नाका तें पळयतले म्हणजे कितें? टुरिस्ट इन स्विमींग कॉस्ट्युम्स बी कितें? हांव तशें म्हणना. मागीर कितें म्हणटाय तूं? टुरिझम डिपार्टमेंट बिचार वचून नाका तें पळयतलें म्हणटा म्हणजे एक्झॅक्टली कितें पळयतले? कितें पळयतात ते वचून? आय डोंट नो एनीथिंग. ओके ते कितें पळयता तें पळोवया आमकां नाका. तुवें इफ्फीचो इनॉग्रल मुवी पळयलो द एस्पन पेपर्स. तेजो तो डायरेक्टर आसा पळय जुलियन लँडेस. आमची संबंद तेजे कडेन बरे आहा. हें इतलें ह्या लेवलाचेर वळखी तुज्यो? आमकां बी मरे बारीकसो रोल बी मेळटा जाल्यार विचार मारता. मायकल म्हाका एक सांग, इफ्फीच्या दिसांनी रेजिस्ट्रेशन चालू आसता? तें हांव तुका सांगूंक शकना. तुवें थिंगा वचोन विचारचें पडटलें. खंय विचारपाचें? कावंटरार विचारपाचें. ओके. सोपटे शिरोडकाराक तुमी भितर घेतलो. मायनींग, वॅकन्सीज, एडमिनिस्ट्रेशन, कितले इश्यूज आहा पेंडींग. दीपक ढवळीकर सॉलिड भिरकावला आनी सुदीन ढवळीकर सारको अपसायड जाल्लो आहा. पण तेजें तें कांय कळना मरे सुदिनाचें. केन्ना अपसेट आसता, केन्ना हॅप्पी आसता, केन्ना एक्सक्लेमेंटरी रिमार्क्स दिता. कित्याक तें एक्सप्रेशनूच तेज्या तोंडार एकूच आसता सदांच. ओके हे तूं सीएमाक मेळ्ळो खंय फाटीं पयर. कसो कितें? हाव इज सीएम नाव? हाव इज ही? डोंट पुट मी इन एनी अदर. ओके आनी एक भितरली गजाल सांगता तुका, कोणाक सांगनाका. आनी एक काँग्रेस MLA BJPन येता ऑलमोस्ट ऑन द वे. सो इट इज सॅक्रिफायस टायम. सिद्धार्थान केलें, निलेशान केलें. नाव हू वील सॅक्रिफायस दीस टायम? आय एम रेडी टू स्टेप डावन एंड ही कॅन जॉयन इन. कित्याक? कांय गरज ना रिजायन बी करपाची. आमकां जावो तूं. सदांच येयल्ले व्हडी सॅक्रिफायस करपाक कित्याक धांवता फुडें फुडें. हें आतां बीच क्लिनींग आहा पळय तेजेर म्हाका मातशें उलोवपा जाय. एक बीच क्लिनींग आतां म्हाका एक बीच क्लीन करपा जाय वचून म्हाज्या हितूनसून जाल्यार म्हाका व्हेहिकल व्हरची पडटली बिचाचेर. खंयची व्हेहिकल व्हरप बीच क्लिनींग करपाक? खंयची व्हेहिकल बरी टू टेक ऑन बीच? प्लीज गायड अस. बिचार जर तर गाडी चलतली जाल्यार 4 व्हील ड्रायव्ह जाय महिंद्राची. हाव कॅन यू टेल कितें महिंद्रात म्हणून अशी अमकीत म्हणून? तूं केन्ना बिचाचेर गाडी चलयल्या? हेल्या तुवें कालांगूट बीन केन्ना बागा बिगा गेला तूं गाडी घेवन बिचाचेर? आय वील आस्क मिकी पाशेको दीस क्वेश्चन. आय वील आस्क मिकी पाशेको. ही हॅज बेटर एक्सपिरियन्स ऑफ टेकिंग व्हेहिकल ऑन बीचीस. एक्सपर्ट. आय वील आस्क हिम. म्हजो लास्ट क्वेश्चन मायकल तुका मिनिस्ट्री दिता म्हणून पर्रीकर केन्ना सावन सांगता? कितलो तेंप जालो? लास्ट फ्रॉम डिसेंबर 2016 टील टुडे. 2 years now. Nearly 2 years. पण आतां ह्या फुडें तुका मिनिस्ट्री मेळटली, ह्या फुडें मेळटली? See, after meeting Chief Minister, I will tell you this. जस्ट इमॅजिन. मायकलाक मिनिस्ट्री केन्ना मेळटली तें आमकां खबर ना. पण आमकां तरी अशें दिसता की मायकल जेन्ना काँग्रेसीन वयतलो पळय तेन्नाच ताका मिनिस्ट्री मेळटली. ऑर मायकल शूड कंटेस्ट इंडिपेंडंट. कळ्ळें तुका? आनी वी नेवर नो कितें जायत कितें घडत. पण केन्ना चड चिंता करूंक जायना की फुडें कितें घडटलें, कितें जायत. जस्ट एन्जॉय योर लायफ. कळ्ळें तुका? एन्जॉय वॉट यू डू. कीप स्मायलींग, कीप लाफींग. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, आराम से बरी न्हीद बरी कंप्लीट करा आनी गियर अप फॉर सीजन. डिसेंबर इज एप्रोचिंग नाव. सो गियर अप आनी लिव्हराक मातशें सांगा आतां. डिसेंबर इज कमिंग. सो बी स्ट्रॉंग आनी बी ऑलवेज स्ट्रॉंग. ओके चल तर हांव येतां. मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 and 9:30 ऑन प्रुडंट मिडिया. जस्ट इमॅजीन तुमचो आवडटो कार्यक्रम घेवन हांव परत येतलो. तो मेरेन देव बरें करूं आनी ऑलरायट बाय, गूड बाय. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन.